कितें सांगता आयज तूं इलेक्शनार रावला झडपी कॅन्डिडेट लोकांक कशें कितें तुमी न्याय दितले जावं फुडें विकास कामांक लागून तुमी कशें कितें तुमचें पावल आसतलें? पळय आयज पर्यंत आमी जे घरान घरान गेल्ले आसात आनी थंड प्रतिसाद आमकां मेळिल्लो आसा. आयज खुबशे लोकां कडेन लोकांची अपेक्षा आसा की एक हांव फुडें सरिल्लो आसा दोगात असल्या कारणान लोकांक दिसता की तुमचे जे प्रश्न आसात लिगल आसूं की बाकीचे इतर फिल्डाचे ते प्रश्न इजिली सॉर्ट आवट करूं शकतलो आनी तुमी बाकीची जी विकास कामां जी अजून सुद्दां जाल्ली ना ती अजून सुद्दां बुकां पोंदा धांपिल्लीं आसात ती अजून सुद्दां तेंच्या दारांत किंवा तेंचे पर्यंत पावयले ना. तिंका एक अपेक्षा आसा की तेंची एक आशा आसा की हांव ती करून दितलो आनी ते ती लोकांनी उतंड प्रतिसाद दिल्लो आसा म्हाका की आमी तुमचे फाटल्यान रावतले. आमी झेडपीची प्रचारा भायर सरलेली आसा आनी आमचो काँग्रेसचो उमेदवार जावन आसा एडवोकेट रामदास तेमेकर. आमकां बरो प्रतिसाद मेळत आसा. सायलेंट वोटींग भरपूर मतांनी आमकां जातले आनी निश्चित काँग्रेसची हे जीत जातली अशें आमी चिंतता. सो आतां पर्यंत कितले कॅम्पेन तुमचें जाला कंप्लीट? We are almost completed 80% of our campaigning. Only patchwork here and there is remaining, which we will be completing by today evening or tomorrow. सो कितें आहा लोकांची अपेक्षा कितें आसा की बीजेपी गव्हर्मेंट आसा आनी तुमी काँग्रेसची तुमी आयज प्रचार करता, काँग्रेसचो कॅन्डिडेट तुमचो वांगडा आसा, सो कितें सांगता तुमकां लोक? वॉट आर देयर डिमांड्स? Their demands like they are asking the work has not been done. आतां सुद्दां आमकां कोणें म्हणलें की जॉब्स मेळना आमचे अशें अशें आसा. सो वी सेड टू हे करप्शन जर काडपाक जाय जॉब स्कॅम्स ऑर वॉट एवर द वर्क्स आर पेंडींग तेजे खातीर काँग्रेस इज द ओनली वे एंड ओनली विजन दॅट यू ऑल कॅन सी फॉर. बाब कशें कितें तुमी भोंवता आतां कसो रिस्पॉन्स मेळटा तुमकां? सगळ्यात पयलीं हांव सगळ्या फोंडेकारांक नमस्कार करता आनी सांगता की आयज आमी हांगसर कुट्टी खंडेकर पंचायतीचे 3 नंबर झेडपी इलेक्शन आमी भोंवता आसतना आमकां असो प्रतिसाद मेळ्ळा की आमी घरान भोंवता आसतना लोक एक सांगता की आमी तुमकां काँग्रेसीक चान्स दितले आनी तुमी आमकां जाय की आयज आमकां बीजेपीन आमकां भरपूर त्रास केल्या आनी खास करता आसतना लोकांक तेणी जे बीजेपी जे आश्वासन दिली लोकांक ती सगळी त्या खोटणीपणां जाल्या. फॉर एग्जाम्पल म्हणल्यार तेणी पयलीं सांगलें म्हणटा तें की आमी तुमकां 15 लाख दितले मागीर तेवूय बी दिवना म्हणटा. म्हारगाय पळय पावल्या ती सांगतात. घरादार स्किमीचे खंय पयशे येना 15 लाख आमकां घरादार दिल्ले अशें खूब ते सांगता आनी तांकां मतां लोकांक लागून कितें आहा भितर खूब राग आहा. तशें आमकां रायशनान सांगलें की लोक भायर येवन सांगना पूण तें आमकां दिसता की ते मताचे आसतले ते कळीत करतले आनी तर आमकां दिसता की आमी ज्या भशेन पळयल्या आनी आमी घरा भोंवता अशें आमी पळयल्या आमी 90% आमी फूल कवर केल्ल्या लोकांक भरपूर प्रतिसाद दिला आनी लोक सांगता आमकां की ह्या फावटी आमी दाखयतले कित्याक बीजेपीन खंय म्हणजे लोक पळयता सोशल मिडियाचेर आनी तांकां दिश्टी पडटा की आयज जर आमकां एक लास्ट चान्स आहा ताजे रुपान बीजेपी खरोवपाक जाल्यार जर बीजेपी परत जाल्यार आमकां फुडें आमकां गोंयकारांनी हें कांय उरपाना अशें लोक मनांतल्यान सांगता भावनीक अशें की तें आयकुपाक इतलें दिसता की आंगांतल्यान आमी शिमशिम येता तांकां इतले त्रास जाता लोकांक पूण तीं उलयना. अशें रायशना म्हणलें की लोकांचें कितें ना कितें आसता हें तांकां भंय घालता. आयज जे हितून येता पळय ते बारीक हितून इलेक्शनां मोठे मोठे मनीस येता आनी तांकां घाव घालता तर लोक सामके भिवना. सो हितून आमकां कळोन येता की आमचो बरो येतलो आनी खूब गेल्यार आमचो एक कॅन्डिडेट बरो शिक्षीत आहा एडवोकेट ताका लोक बारीक हितून येता तांकां लोकांची कळकळ आहा. त्या विचारान लोक सांगता की आमी निश्चित ह्या फावटी बदल करतले तुमी कांय भिवनाका आमी आसा आनी बरें हितून सांगता तितून आमकां खरें पळयल्यार खूब आमकां मनांतल्यान आनी आंगान सामकें शिणशिण येता की अशें ते उलयता लोकांक खूब दूख दिसता. दिसता की आमी सी 100% येतले आनी लोकांक परत सांगता की तुमी जें आमकां उलोवन दाखयलां जे घरभर भोंवता ते तुमी अवश्य करा आनी कितें जर आहा जाल्यार आमी तुजे बरोबर आसतले काँग्रेस पक्ष सदांच आसतलो. आनी तसो रायशान म्हणलां की काँग्रेस सदांच लोकांक लागून आनी एक आवाज उठयता आनी स्पश्ट आसा आनी बाकीचे पार्टी आहा ते फक्त येता आनी दुसरे हितून जंप मारता. तेणें एग्जाम्पल दिलां की फक्त इलेक्शन टायमार डिवायड करपा जाता जातीचे हेजेर आनी मत घेतलें म्हणटा मागीर डायरेक्ट म्हणटा की आमी तुमकां सपोर्ट. सो ताका लागून लोकांक कळोन येना आनी लोक असो शिकता तशें आमी कॅन्डिडेट जाला की लोक अशे आपल्या वताच्या दुबारान रिजल्ट दितले. थँक्यू. बाब कशें कितें प्रचार सद्याक झेडपीचो तुमचो चालू आसा आनी कसो रिस्पॉन्स मेळटा तुमकां वयता त्या घरांनी? सध्या गेले आतां 15 दीस जाले आमी घरोघरी प्रचाराचेर भर दिल्ली आसा आनी जास्तशे मतदारां कडेन आमी संपर्क केला. जशें आतां सांगलें की आमी 80% जो हो मतदारसंघ आसा हातून आमची प्रचाराची फेरी पूर्ण जाल्या.
थोडेशे आतां 20% उरल्या ते ह्या 2 दिसां भितर आमी प्रचार आमचो सोंपयतले. आतां आयच्यान आमच्यो कोपरा बैठकी चालू जातल्यो वाड्यांचेर आनी परां बुधवार दिसा 4:30 वरांचेर आमची जाहीर सभा आसा सावित्री हॉलांत. थंय आमचे सगळे वरिश्ठ नेते LOP युरियालेमा आमचो अध्यक्ष अमित पाटकर, श्री माणिकराव ठाकरेजी अशे आमचे नेतृत्व हांगा येवन आमच्या फोंडेच्या मतदारांक संबोधीत करतले आनी तांचे समस्याय जाणून घेतले. तर आज जेन्ना आमी लोकांच्या दारांनी वता तेन्ना आमकां सामको जो आतांचें सरकार आसा भाजपा सरकार, जेका आमी एक सगळ्यान मोठें आतां म्हटलें इतिहासांतलें गोंयच्या इतिहासांतलें राजकारणांतलें सगळ्यान मोठें भ्रश्ट सरकार म्हणून वळखता. आनी हें आमीच म्हणना, आमी आतां तुमी म्हणटले की आमी राजकारणी BJP सरकाराच्या नांवान बोबो मारत आसा, पूण तशें ना. जेन्ना आमी लोकांच्या दारांत वता लोकूय आमकां तेंच सांगता की हें इतकें भ्रश्ट सरकार आसा. फक्त कितें लोक ओपन येवंक सोदिना. ओपन येवंक कित्याक सोदिना जाल्यार तुमी पळयता आसतलें हें सरकार जें आसा हें सरकार दुसऱ्यांचेर राग काडपाचें सरकार. जर तुवें तांचेर कितें हें केलो जाल्यार तुजेर तांणी डाव धरलो तुमी समजुपाचें. तर ह्या लागून लोक भयभीत आसा. म्हणून जो लोकांचो राग आसा म्हाका खात्री आसा की जर लोक खरेंच ह्या BJP सरकाराच्या विरोधान आसा, लोकांक ह्या सरकाराचेर राग आसा जाल्यार तो प्रकट करपाचें ही संद लोकांक मेळ्ळ्या. ती संद म्हणटा ती आतां इमिजिएटली आशिल्लें ZP इलेक्शन. की मताच्या रुपान जेन्ना बॅलट पेपर जेन्ना भितर वतलो तेन्ना कोणाक कळना कोणें खंय मत मारलें. तेन्ना हांव लोकांक आव्हान करता की तुमच्या मनान जर कितें भंय आसा हो भंय पयस करा आनी ह्या सरकाराच्या विरोधान मतदान करा. सो तुमकां दिसता सायलंट वोटींग जातलें ह्या फावट खूब? सायलंट लोक सायलंट आसा. लोकांक आपलो रंग दाखोवपाचें ना. कित्याक सामान्य मतदार तांकां आमकांय तांकां त्रासान घालपाचें ना. आमी तांकां म्हणटा तुमी ओगी रावा पूण मतां ही काँग्रेसीक दिया. कित्याक JP खरयतलें न्ही जाल्यार आतां म्हटल्यार एकूच जर पक्ष सक्षमपणे जर विरोधान रावला जाल्यार तो काँग्रेस पक्ष. बाकीचे पक्षाचे तुमी पळयलां फाटल्याक हांगा MG पक्ष आयलो. आज MG पक्षांनी ते ज्या दिसा 22 एसेंब्लीचेर निकाल लागलो तेन्ना दनपरां निकाल सोंपपाच्या पयलीं सपोर्ट एक्सटेंड केलो MG पक्षान. 2 वर्सां 2.5 वर्सां प्रमोद सरकाराच्या सरकारान आमी कशेंच रावचे ना. प्रमोद सरकार आमकां मान्य ना. प्रमोदाचें नेतृत्व आमकां मान्य ना अशें उलोवपी त्याच नेतृत्वाचे सकयल परत ह्या सरकारान गेले. तर आमची आज काँग्रेस पक्ष आज सगळ्यो समस्या लोकांचेर घेवन विधानसभेन आमच्या आमदारांनी मांडलेले आसा प्रभावीपणे. त्या भायर पक्ष आमचो संघटीत आसा. पक्ष समस्या घेवन फुडें वता. सो आतां पर्यंत कितले टक्के जाले म्हणलें हें कॅम्पेनींग म्हणटा तो? ऑलमोस्ट 85% आज 90% आज पूर्ण जातलें. 10-15 आसा हांगा थंय थंय अशें खंय खंय उरिल्लें आसा तें आमी पूर्ण करतले आनी आमची जाहीर सभा आमचे. सो आतां आमी पळयता की एक BJP कॅन्डिडेट मागीर दुसरो इंडिपेंडंट आनी तुमचो काँग्रेस ऑपोजिशनाक कितें तुमी सल्ला आसात कितें दिवपाक सोदता जे तुमच्या अगेन्स्ट रावले तांकां म्हणटा? पळय अगेन्स्ट रावल्या हे थोडे रावले हे मतां फोडपाक रावल्या आनी तें कामूच तें. आयडियोलॉजिकली तांणी उलोवचें. जे 2 आसा पळय BJP आनी इंडिपेंडंट रावला हेंच्यो आयडियोलॉजी डिफर जायना. हेंची आयडियोलॉजी एक. ते फक्त इलेक्शना कडेन खंय तरी फारकत घेता आनी उबे रावता आनी मतां फोडपाचें काम करता अशें आमकां दिसता. सो आमी मतदारांकूय आव्हान करता की जर तुमकां BJP नाका काँग्रेस पक्ष हो एकूच पर्याय मदलो आनी पर्याय निवडूं नाका. तो परतूय थंयच वतलो. ओके. फाल्यां कितें जरी जालें निवडून येवचोच ना. निवडून येवपाची आमकां खात्री आसा की काँग्रेस निवडून येतलो. पूण तरी आसतना आमी मतदारांक सतर्क करता की हे जे फोडाफोडीचे राजकारण करपाचे उबे रावल्या तांकां तुमी कसलोच वाव दिवं नाका. तांकां तेंची ह्या निवडणुकेक जागा दाखोवन दियात.